मालमत्ता आनी लग्नांतल्यान वादांतल्यान विनायक चंद्रकांत देसाय हांचें अपहरण करून तांकां जिते मारपाची धमकी दिवपाचो प्रकार मेर्शे हांगा मंगळारा रातीं घडलो। पोरणे गोंय पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत 7 जाणांक अटक केल्या। अटक केल्ल्या मदीं श्रमता देसाय, कल्पेश रायमाले, ऑस्वल्ड कासेसाव, प्रलय लोटलीकार, राजेश फातर्पेकार, रुबन फर्नांडीस आनी उद्देश फातर्पेकार हांचो आस्पाव आसा। अपहरणाचो हो प्रकार मेर्शे हांगा नार्वेकर बिल्डिंगे कडेन जालो। दुबावितांनी फिर्यादी विनायक देसाय हांकां ताच्याच मारुती अर्टिगा गाडयेंतल्यान अपहरण केलें आनी ताका दोनापावल एके कुडींत बंद केले। उपरांत ताका मारपेट करून जिते मारपाची धमकी दिली। बुधवारा सकाळीं पोरणे गोंय पुलिसांन कागाळ करतकूच तांणी दुबाविताक अटक केली।